नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. नीट पेपर फुटी प्रकरणात दुबावितांक कडक ख्यास्त मेळची म्हणून फास्ट ट्रॅक न्यायालय स्थापन करपाचो केंद्र सरकारान घेतला निर्णय. विद्यार्थ्याच्या भविष्याबरोबर कोणाक दिवचे ना खेळपाक प्रधानमंत्र्याची शिटकावणी. आदले खासदार नरेंद्र सावयकारान केल्ल्या टर्माइट्स विधानावयल्यान सावयकारा आड कागाळ दाखल. 3 दिसां भितर करचो एफआयआर दाखल. आपाची पुलिसांक शिटकावणी. आझाद मैदानाचेर आंदोलन केल्ल्या प्रकरणात 1000 अनवळख्या व्यक्ती आड गुन्यांव दाखल केल्ल्यान सिटीझन फॉर डेमोक्रेसीन केला खर निषेध. भाजप सरकार ब्रिटीश टॅक्निकाचो करता वापर. सिटीझन फॉर डेमोक्रेसीचो आरोप. पणजे पुलीस स्टेशनाच्या आवारात व्हडा संख्येन आसात बेवारशीक गाडयो. पणजे लोकांच्यो गाडयो पार्क करपाक चल्ल्या सरकशी. सरकारान बेगोबेग प्रस्न तडीक लावन दिवची थाकाय. लोकांची थेट मागणी. अन्न आनी वखदा प्रशासनान हंजूण वाठारांतल्या 13 आस्थापनांची केली पळोवणी. 6 नितळसाण नाशिल्ल्या आस्थापनां केली बंद. आनी राज्यात पावसान धरला बरोच नेट. 23 जुलै ते 25 जुलै मेरेन 3 दीस हवामान खात्यान राज्यात येलो अलर्ट केला जारी. आता पळयात खबरो विस्तारान. देशात नीट पेपर फुटीच्या घडणुकांचेर खर कारवाय करपाच्या दिकेन केंद्र सरकारान महत्वाचो निर्णय घेतला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पेपर लीक प्रकरणातल्या दुबावित आरोपींक कडक ख्यास्त मेळची हे खातीर फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करपाचो निर्णय घेतला. हे विशीं संबंदीत यंत्रणांक गरजेची सगळी पावलां उबारपाचे निर्देश दिल्यात. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याकडेन कोणाकूच खेळपाक दिवचे ना अशी शिटकावणी प्रधानमंत्री मोदीन दिल्या. मजगती पेपर लीक प्रकरणात केंद्र सरकाराची भूमिका स्पष्ट असून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याकडेन कसलीच तडजोड करपाक दिवचे ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. भाजपाचे फुडारी नरेंद्र सावयकर हांणी सोशल मिडियाचेर कॉक्रोचेस विथ द टर्माइट सेव्ह नेशन पोस्ट केल्ल्यान बोवाळ पडला. आम आदमी पक्षान सावयकारा आड पणजे पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या. 3 दिसां भितर सावयकाराचेर गुन्यांव दाखल करचो नाजाल्यार न्यायालयात धाव घेतले असो इशारो आप पक्षान दिला. तशेंच गोंयांत वाडपी गुन्यांवकारी घडणुकां वयल्यान आप पक्षान काँग्रेसीचेर निशाणो साधलो. देशाचो मॅप पळयता तो कसो दशा करून उडयला पळय. Just like the national flag, just like the national anthem, the India's map is also protected. Also, Prevention of Insults to National Honor Act म्हणून आसा. Under that act, you cannot publish or share incorrect, truncated or heavily modified maps of India which can undermine territorial integrity and incite societal disharmony. This is exactly what Advocate Naren Sawaykar has done. So, ह्या दोनूय मुद्द्याचेर आमी थोडे तांकां सेक्शन्स दिल्याच, पूण पुलिसांनी आनीकूय सेक्शन्स पळोवचे आनी कठीण ते कठीण सामके घट सामके अशे सेक्शन्स घालून ह्या नरेंद्र सावयकाराक पुलिसांक हांगा हाडून ताची चवकशी करची आनी इफ रिक्वायर्ड अरेस्ट हिम. ताका बुद्ध शिकोवंक जाय दॅट इज इन्सायटिंग द पब्लीक अगेन्स्ट द यूथ ऑफ गोवा एंड द यूथ ऑफ इंडिया हू आर जस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग अगेन्स्ट द क्रायम डन बाय युअर गव्हर्नमेंट. नीटाचो पेपर तुमच्या सरकारान लीक केला. हे भुरगे फक्त प्रोटेस्ट करताले पीसफुली. तांकां तुमी दाणांनी मारून तांचे रस्त्यार कुत्रे कशे तांचे रगत काडले आनी वयल्यान तूं तांचो इन्सल्ट करता. तुका आमी बुद्ध शिकयतले इन द कोर्ट एंड आउटसाइड द कोर्ट. दिल्लीत सोनम वांगचूक हांच्या उपोशणाक तेंको दिवपा खातीर पणजेच्या आझाद मैदानाचेर हजारांनी तरणाट्यांनी आंदोलन केलें. हें आंदोलन परवानगे बगर आशिल्ल्यान हे प्रकरणात सुमार 1000 अनवळख्या व्यक्ती आड पणजे पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केल्लो. हे प्रकरणाचो सिटीझन फॉर डेमोक्रेसीन खर निषेध केला. भाजप सरकार ब्रिटीश टॅक्निकाचो उपेग करता असो आरोप सिटीझन फॉर डेमोक्रेसीन भाजपाचेर केला. इतल्याच कारणा खातीर आमी हांगा आयल्या की सिटीझन्स फॉर डेमोक्रेसी गोवा ज्या विद्यार्थ्यांचेर जो अत्याचार जाला ताचेर निषेध मारता. तुम्ही दृश्य पळयलां आसतले जे कितें घडलां तें, ज्या पद्दतीन तांकां मार पडला, ज्या पद्दतीन
पुलिसांची वागणूक चल्ल्या तातून हो डेमोक्रेटीक देश काय कितें, हो इंडियन रिपब्लीक जो आसा, जो ह्या कॉन्स्टिट्युशनाचेर घडोवन हाडिल्लो मोठे मोठे लीडर, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सारखे लिडरांनी एक कॉन्स्टिट्युशन म्हणून या देशाच्या फुड्यान हाडलें आणि त्याच्या प्रमाणे एक पीसफुल प्रोटेस्ट करप हे स्वतः सुप्रीम कोर्टच म्हणटा दॅट इट इज टू बी अलाउड. आणि जो सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट जाल्लो हाली लेटस्ट म्हणटा तो, जेन्ना UPA रेजीम आशिल्ली तेन्ना जो प्रोटेस्ट जाल्लो दिल्ली इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाचो, तेन्ना हे कांय क्लियर गायडलायन्स तांणी दवरलेल्यो ह्या देशा मुखार की रायट टू पीसफुल प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल रायट. आणि इतले आसून जी हुकुमशाही आमकां पळोवपाक मेळ्ळी, कितें म्हणजे पुलीस आणि पुलिसां बरोबर प्रायव्हेट लोक हेल्मेटां घालून ज्यो लाती यूज जाल्या त्यो सारक्यो क्लियरली व्हिडिओचेर दिसता, ते लाती खिळ्या लायल्या, नेल्स, आयर्न नेल्स. अरे असली ब्रुटॅलिटी ही जी ब्रिटिशांनी चलयल्ली तेन्ना आज स्वतंत्र देशान कशी म्हणून एक्सेप्ट करूंक शकता. सेम मेथड सप्रेशन करपाचे जे मेथड ब्रिटिशांनी यूज केल्ले ते अजून चेंज जायना इतली वर्सांनी. जे सरकारचा आसा ते आयच्या दिसाचे ते मोर्चा घेऊन पणजेक भयंकर भगदड केली. आणि जेन्ना तुमच्याच कोणी रिपोर्टरांनी त्या लोक आयले तांकां विचारले बाबा तुम्ही कितें आयल्या, तो ती बायला अक्षरशः सांगपाक लागली म्हारगाय वाडल्या, अरे ते काय करना, काय बरें करना सरकारचे पण धडधडीत सांगलेले आहा. त्याचा खंयच्या तरी तुमच्याच भावांनी ते कव्हर केल्ले आहा. सो हांकां दिशाभूल करून हे हाडटात मोर्चाक, कित्याक ते लोक येतात आणि ह्या इलेक्शनात ते कशे भायर सरतले आणि हांचे अगेन्स्ट हाचो प्रूफ आणि एविडन्स हेच लोक दितात. आणि एक भरपूर वायट गजाल तांच्यांनी काल जी नारेलायन केली ही भडव्यागिरी. तो हो शब्द तुमी भुरग्यांक कितें शिकोवपाक सोदतात. हाले जर हे स्टुडंट जे आसा आमचे भुरग्यां ते घरा वचून जर तेंच्यानी आवय बापायक विचारले तेणी भडवे म्हणजे भडव्यागिरी म्हणजे कितें काय म्हणून, सो आमी कितें सांगपाची की हो BJP सरकार म्हणजेच भडव्यागिरी काय. अन्न आणि वखदा प्रशासनान हंजूण वाठारांतल्या 13 आस्थापनांची पळोवणी केली. तातूंतली हळशीक आशिल्ली 3 चिकन सेंटरां बंद केली, जाल्यार नितळसाण नासतना चलोवपी 3 रेस्टॉरंटांचेरूय कारवाय केल्या. आस्थापनात खूब हळशीक आशिल्ल्यान एकल्याक जाल्यार 50,000 दंडूय घाला. स्पेशल ड्रायव्ह आसा ऑन इन्स्पेक्शन्स इन व्यू ऑफ द मान्सून सीजन. इटरीज आसा ते आयज कंटिन्यू केल्ले आसा आनी आयच्या दिसा आमी अंजुना ह्या वाठारान कोस्टल एरिया हांगा इन्स्पेक्ट केल्ले आसा. 13 प्रमायसीस आमी इन्स्पेक्ट केल्या. तितूंतले आमी चिकन आउटलेट जे आसा रस्त्यार कातरता अशे बारीक होप घालून तांकां आमी बंद केल्ले आसा 3 आउटलेटां. तशेंच बाकीचे रेस्टॉरंट जे आसा उडपी स्टायल आनी हे तांकांय चॅक केल्ले आसा. तांचे ऑयल आमी मिटरान आमचे चॅक केल्ले आसा. आनी हातूंतल्यान 3 रेस्टॉरंटां आमी बंद केल्या. तांचे कंडिशन खूबच वायट आसलेले. एकल्याक आमी फायनूय घेतलेलो आसा अंडर सेक्शन 69. तांकां 15,000 पेनल्टी मारलेली आसा कित्याक खूबच असो वायट कंडिशन आसलेलो, हायजीन खूब पुअर आसलेले. बाकीच्यांक आमी इम्प्रुवमेंट नोटिसीस दिल्ले आसा आनी 15 दिवस पॉयंट आमचो आसतलो की जे ऑयल मॉनिटरींग जे आमी चालू केलां हें आमी चॅक करीत रावतले. खंय कितें नॉन कंप्लायन्सीस मेळ्ळे तांकांय पयलीं अवेरनस करून फुडें कितें आसा ते पेनल एक्शनूय आमी घेतले. अंजुना एरिया कवर केल्या. कोस्टल जे आसा आउटलेट्स ते चॅक केले. 13 प्रमायसीस आमी आयज इन्स्पेक्ट केल्ले आसा. फास्ट फूड आनी चिकन सेंटर हे आयज केल्ले आसा. फास्ट फूड म्हणजे रेस्टॉरंट्स आनी चिकन सेंटर जायते अशे दिसून आयिल्ले आसा. सो तेवूय आमी एक स्पेशल ड्रायव्ह करतले जे बारीक बारीक कोण हे गोडशांनी चलयता तांकां. आनी चिकन सेंटर असो चलयतलो जाल्यार मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणटा तांकां
लोकल बॉडीचो कन्सेंट आसपाक जाय, पंचायतीचो कन्सेंट आसपाक जाय. सो आमी जो डेटा आसा तो सगळो कोलेट करून आमी लोकल बॉडीकूय दितले. सो तांणी कितें आसा तें तेंच्या सायडीच्यान कितें एक्शन घेवं येता. बंद आमी चिकन सेंटरां 3 चिकन सेंटरां 3 रेस्टॉरंटां तांकां बंद दवरपाक सांगला बिकॉज ऑफ द नॉन कंप्लायन्सीस. बाकीच्यांक फक्त आमी जे बारीक बारीक कितें नॉन कंप्लायन्सीस आसा म्हणजे तांकां इम्प्रुवमेंट नोटीस दिवन टायम दिल्लो आसा. गोंयांत पावसान बरोच नेट धरला. 23 जुलय ते 25 जुलय मेरेन 3 दीस हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडटलो. ह्या वेळार उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो जाल्यार 23 ते 29 जुलय मजगतीं मध्यम पावसाची शक्यताय असो अदमास काडला. नागरिकांक सादूर रावपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. केपें म्हालांतलो आंबावली गांव आपल्यो पारंपरीक बांयो सांबाळून उदका सुरक्षेची देख दितात. जायते ग्रामस्थ पिवपाक, दिसपट्ट्या वापराक तशेंच शेतपिकावळीं खातीर बांयच्या उदकाचेर निंबून आसात. पळयात. केपेंच्या अंबावले गावात जायत्यो फामील आयजूय उदका खातीर पारंपरीक बांयचेर निंबून आसात. ह्या लोकांनी पारंपरीक बांयो सांबाळून उदका सुरक्षेची देख दवरल्या. जमनीपोंदा आशिल्ले झरे आनी पावसाळ्यांत उदक भरिल्ल्यान ह्यो बांयो वर्सूयभर उदकान भरिल्ल्यो आसता. खर गिमाळ्यांत लेगीत हातूंत उदक मेळटा. नळाक उदक आयलें ना जाल्यार ह्यो बांयो गांवच्या लोकां खातीर आदार थारता. सैमीक उदका संपत्ती सांबाळून उदकाची सुरक्षताय कशी घटमूट जावंक शकता, शेतांक आदार आनी पर्यावरणाची राखण कशी करूं येता हाची एक व्हड देख म्हळ्यार आंबावली. आमी भुरगेपणांत पळयलां आमच्या की उदका लागून खूब त्रास जाताले. इवन आमगे बांयक टँकरान उदक हाडून घालताले हांगा. त्यो टँकरान ज्यो उदक हाडून घालता त्यो बांयक कोसळ्ळ्यो. आतां लोकांक सगल्यांक आयतें उदक मेळ्ळां नळाचें. आनीक नळा उदक मेळ्ळी कारणान बांयचें मेंटेनन्स बरोबर जायना. फक्त जेन्ना नळा उदक वयता वो घरां उदक ना तेन्ना लोक बांयचेर धांवताय. नॅच्युरली जरांत बांयक आतां कित्याक सायडीन कनाल पास जाता म्हणटरी 12 म्हयने उदक आसता. आतां उदक हायना आसल्या कारणान वापरना आसल्या कारणान बांयक तुगे देवना उदक. आनीक पावसांत तुगे इस्पिपा बी ते गिमा इस्पप जायना. कित्याक जेन्ना उदक कोण वापरनात तेंचे चवकशी कोण करता बांयची कोण करना. म्हणटरीच ज्यो बांय आहाय त्यो फान थोड्यो प्रायवेट कोणाक आहाय त्यो लोक मेंटेन करतात. आनी आमगे एक पब्लीक बांय आहा ती आमी वर्सां इस्पिताय. 2 वर्सां जालीं इस्पिल्ला. म्हणटकीच ते इस्पप बी सारके जायनाय. फक्त लोक तुगेले जेन्ना उदक ना तेन्ना बांयचेर धांवताय आनी ते पाड्या उदक यूज करताय. पण मेंटेन दवरना. मेंटेन दवरनाय. तुमगे गांवां बांय आसा तेतून मोस्टली जरां असले बांय आसा काय? जरां आहले बांय न्ही सगळे बांयक जरां आहले पूण 12 म्हयने उदक आसता. 12 म्हयने उदक उरता. आमची खरं म्हणल्यार गांवांत म्हाका दिसता आमच्या दोनूय हितून म्युन्सिपाल्टी गांव म्हणल्यार आंबावलीच टोटल म्युन्सिपाल्टीनी त्या सायडी दोन तेकोन आसा त्या सायडी पंचायत ही म्युन्सिपाल्टी. पण म्हाका दिसता हे दोनूय गांवांत पळयलें जाल्यार हांवें पळयले त्या भशेन म्हाका आतां नदरे मुखार एक 10 बांय सामक्यो आसा. पण तितून कितें जाता आमी पयलीं आपली हेजेर आमी उदक बी मेळना तेन्ना आमी हुसकोन आमी कितें हें करताले. आतां म्हाका दिसता तेंचे गोवोरमेंटा वटेन कांयच मेंटेन जालें ना. म्हणजे तू सांगता पळय ते 10 बांयक ते उदक आसा आतां सगळ्यांकूच उदक आसा आनी तेतून सगळ्यांकूच उदक आसता. तुमकां हांगा जर उदक ना जाल्यार हे बांयचे तुमकां उपयोगा पडटा उदक. आतां खावपा वटेन एक फावटी पडटा पूण आमी कितें करता आतां मेंटेन केलें ना त्या बांयचें उदक खावपाक कशें वयतलें अशें म्हणटा आनी खंयचे कोणाचें आसा तेजे फुड्यान धांवता निवळ करता तेजे फुड्यान धांवता. पूण तरी आमचे सारके आमी आपले कोण करता थोडेशे करिना. तर समज चोरयो बिरयो आतां आमचो घातलो तर सुकता वेळार आमी पंप लावन सुद्दां बांयक पंप लावन सुद्दां आमी उदक शिकता तितून यूज जायना अशें ना. पूण आमचे गोवोरमेंटा कडेन मागता आमी कितें हितून कितें तरी आतां पळय बांयक हेज मेंटेन करता म्हणल्यार सादे मनीस कोण बांयक वचोंक शकना अशें आसा. वचपी थोडेशे आसा पूण तेंचे रेट कितें हाय आसता वचपी तांकां ते तर गोवोरमेंटान मातशी मार्जीन निवळ करपा खातीर कितें मेंटेन करपा खातीर मातशें मार्जीन कितें दिलें जाल्यार ते कोण कर म्हणल्यार करपाक वर्सां फाटीं अशें कळयलें तेन्ना
तेंच्यांनी पंचायतीन एक फावटी निवळ केली. दिले, निवळ करून एक फावटी दिल्ल्यो. म्युन्सिपाल्टीन केल्ले म्हाका खबर ना, पण पंचायतीन आमची हांव पंचायती पडटा, पण आमची केल्ल्यो. जेन्ना आमी आमच्यो असली सुद्दां 10 वर्सां 15 वर्सां पयलीं सुद्दां एक जाळ एक घातली, ती सुद्दां आतां कळम्यान सुद्दां ती बांयकच पडटा. इतली जाला, पण आमी पळयता अशें बांयचे हेजेर. मागीर तुमगे बांय आसा पळय कितली वर्स जाले? 40. आनी हे उदक आसा पळय बांयक ते तशें आसता गिम पावस जोरां आसा तेका? आनी तुमगे नळ आसा? पूण हेजे उदक तुमी खाता काय? ना आमी हेचे खाता उदक नळा हेजे खाता. आतां कितले जाण सुमार हे बांयच्या ह्या गांवांत कितलीशे लोक बांयचेर आसात? तुमगे सायडीन कितलीशी घरां आसा हे बांयचें उदक खाता? 200 म्हळ्यार 200 आसतले घरां हे बांयचें उदक व्हरता? नळ ना जाल्यार 200 लोक आहा आमगे आड्याचे. ते नळ ना जाल्यार उदक व्हरता. पूण उदक कमी जायना? ना कमी जायना. पूण आड्यार सगळे आमी आडा आहा तितलो नकोताय 200 अशें करून. आतां हे बांयचे खावपा न्हावपा तशें तुमी झाड बी रोयता तांकां झाडां बी घालता उदक? झाडां बी घालता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकार. वखदी आनी आयुर्वेदात म्हत्व आशिल्ल्या व्हाळशी वाठारांतल्या रस्त्यावयले व्हडले झाड आतां दुसरे कडेन लायतले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्ल्या आदेशा प्रमाण हे झाड कापपाचो बेत सरकारी यंत्रणेक स्थगीत दवरचो पडलो. वाळशी वाठारांत रस्त्या कुशीकच अर्जुन नांवान वळखपी झाड आसा. हे झाड वखदी आशिल्ल्यान हे झाड कापपाक लोकांचो विरोध आसा. अपघाताचो धोको वळखून उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा प्रमाण बिरेस्तारा हे झाड कापपाक सुरवात केल्ली. मात थळाव्या लोकांनी झाड मुळासकट कापपाक विरोध केलो. मुख्यमंत्र्याकडे संपर्क केले उपरांत तांचे सुचने प्रमाण हे झाड कापपाचो बेत फाटीं घेतला. हे जे झाड जे आसा ते वखदी झाड आसा अशें म्हणटा की ते अर्जुनाचें झाड. तरी पूण लोक इतले हांगा येता की साडे व्हरता सगळे व्हरता आनी प्रत्येक दुयेंस आसा कितें आसा डायबिटीज आनी सगळ्यांक वापरता ते. म्हाजें म्हणणें की हे जे नैसर्गीक हे झाड आसा हेज्या पयलीं रोड वायंडींग करपाक गेल्ले म्युन्सिपालिटी तेन्ना सुद्दां ते मारपाक गेले तेन्ना आमी तांकां पटोवन दिलें हे झाड वखदी आसा आनी अशें झाड खंय आमी त्या खातीर तांच्यांनी स्टॉप केल्ले आसा. आतां आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर येयल्ले फॉरेस्टाचे बी ते म्हणटा मारपाकूच जाय. बोलून कलेक्टरचे हें आसा की झाड मारपाक जाय अशें म्हटल्या बरोबर आमी इमिजिएटली आमचे आमदार आसा चंद्रकांत शेट्टी डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी तांकां संपर्क सादलो आमी. तशेंच आमचे CM आसा आमचे माननीय CM प्रमोद सावंत ताका आमी संपर्क सादलो. तेंच्यांनी म्हटलें की आपूण सुद्दां झाड घाललेलेच जाते झाड मारपाचें ना. तरी पूण ते लोकांक जे एक्सिडंट जास्त जाता अशें लक्षान येयला कारण तूं आमी ताका मारपाचें म्हणून हें केलां. आता ते CMाक ते सांगला की आपल्याक जागा दिया आपूण ते सेफ्टी करता म्हणून ते इतले CM शिफ्ट करतले हय ते सांगा ते जागा आसा जागा आमी तांकां दाखयल्ली आसा कळ्ळें न्ही. आनी CM सुद्दां तेंचें सुद्दां म्हणणें आसा की हे झाड मारपाचें ना. तरी पूण एक्सिडंट जास्त जाता त्या कारण झाड मारूंक जाय अशें लोकांची कंप्लेंट आसा ते म्हणटा. तेन्ना हांगा स्थानीक लोक जे आसा बिचोलचे वाळशीचे तेचे प्रत्येक लोक ते साली व्हरता आनी ताका वापरता ते आयुर्वेदीक वखद. हे अर्जुनाचें झाड हे अर्जुनाचें झाड जे आसा न्हू ते सरासरी 300 वर्साच्या. हे झाड रस्त्याच्या मदीं मातशें अडखळ येना कारणान ते सरकारी यंत्रणा हे ते शिफ्ट करपाक म्हणजे कापेट करपाक. पण आमची मागणी जी आसा निसर्ग प्रेमी किंवा हांगातले जे वाळशी ग्रामस्थ तेंची मागणी जी आसा ते शिफ्ट करपाची. कारण सरकारान जर विकसीत देश जर म्हटलो न्हू जाल्यार हे गोश्टी जावपाक जाय. व्हडले जर 400 वर्साचे झाड 300 वर्साचे झाड शिफ्ट करपाची यंत्रणा आहा पळय ती लागू जावपाक तेन्ना आमी विकसीत देश म्हणटले. म्हणजे आमचे तरी एनवायरमेंटलिस्ट किंवा आमी पर्यावरण प्रेमी आमची तरी इच्छा आसा की जर हेज्या कारणान रस्ता रुंदीकरणा कारणान नाल्यार आनीक हे कारणान तुमी जर शिफ्ट करता जाल्यार ते रिहॅबिलिटेशन करपाक जे येदे व्हडले झाड तेजे ओखची झाड इतलें म्हत्व आहा की ते जगपाकूच जाय. कारण येणाऱ्या काळान तेजो खूब फायदो आसा. तेजे साली तेजे पावडर हे जे लोक अजूनच चालू आसा आनी तेजे कितलेशेच बेनिफीट लोकांक तेजो फायदो जाल्लो आसा. सरकारान हे विकसीत देश म्हणटा जाल्यार हे शिफ्ट करून दिवपाक जाय आमकां. आमी आतां हे तुमचे पत्रकाच्या माध्यमाचें आवाहन करता की NGO आनी कोण आसा उद्योगपती आहा आतांच उद्योगपती सहकार जे आसा तेंच्यानी आमकां JCB दिली आनी तो खड्डो आमी मारलो शिफ्ट करपाक. पण ते प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन आनी प्रॉपर यंत्रणेन जाल्ल्यार बरी गजाल जाता. ती जगोवपाचें काम हे जातलेंच आनी आमचे कडेन तरी 10,000 झाडां लावपाची ब्लेसिंग आसा. आमी तुमच्या बरोबर आसा. ते झाड हे जगतले हेजी आमी तुमकां हमी दिता आनी ते हे सरकार मातशें
शिफ्ट करपाचे, प्रोविजन फास्ट करपाचे आनी कट करपाचे ना. आनी हेच्या पयलीं परवरी सुद्दां एक व्हडले 400 वर्सांचे झाड शिफ्ट करून दाखयल्ले आसा सरकारान. तेच सरकार आसा आनी तेच सरकारा आमी मागता की हे सुद्दां झाड शिफ्ट करून दिवचे, जेणे करून ताचो फायदो खूब भरपूर. आनी एक आमी सुद्दां झाडां लायली पण ती वाडपाक इतली वर्सां लागता की हे अर्जुनाचें झाड आमकां परत मेळचें ना. आयज सुद्दां आमी 10 झाडां अर्जुनाची लायली पण ती जगाना. आनी हे खूब वखदी आसा आनी हे फुडें दुर्मिळ जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. उत्तर गोंयांत उटंगराचो पावस पडपाक सुरू आसा. पावसाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या. मावशे सत्तरींतल्या जयदेव गांवकाराच्या घराचेर व्हडले पणसाचें झाड कोसळिल्ल्यान पावसाचें उदक घरांत घुसलें. देवादयेन जिवीत आनी टळी मात व्हड प्रमाणांत घराचें लुकसाण जालें. थळाव्यांनी उजो पालपी दळाक कळीत केलें. उजो पालपी दळान घडणूक थार वचून घरार पडिल्लें झाड कातरलें. काय जावन वाऱ्यानूच बाबा एक आतां कितल्यांक सुमार कितलो जाल्लो तेन्ना टायम. आतां वारो येवन उरलो 6:30 सुमार जाल्ली दिसता. आनी तुमी घरान आसल्या? हो ते पोर लोकांचे आसले आनी त्या पोरांक लागून अशें धरलें म्हाका बॉम्ब मारूंक येयली ती जायना जालें. कोणाक काय लागोंक ना मगे? घर पूर्ण हें जालां, सगळें घर गेल्लें आतां. हो अशें खुबशे बंद जालें. आनी खूब भुरगे बारीक आसले भितर. आमकां सकाळी 6:20 कॉल येयल्ले की बारकेलो मावस्कर म्हणून नांव तेजें कोलाराचें, ट्री फॉलन हावस नियर मावसी पंचायत. सो आमी इमिडियटली टर्न आउट केलो आमचो. हांगा येवन पळयलें जाल्यार झाड व्हडलें आसलें. सो व्हडलें आसलें आमी ते गाडी चलपा आमचे 3 जाण फायरमॅन आसले. म्हाजे एक ड्रायव्हर आसलो, ताजो आमचो एक ऑफ ड्युटीचो प्रतेश गांवकर, तेणी आमकां बरें हेल्प केलें. त्या गांवांतल्या लोकांनी हेल्प केलें. सो आमी ते झाड क्लियर करून दवरलें आनी टोटल इस्टिमेट आमी काडूंक ना त्या घरा जावन. पण ती ओनर जाता तो म्हणटा कितें तर ते 4 लाख आसा. 4 लाख. आनी कोणाक कितें इंजरी बी कितें जाला भितर? कोण इंजरी बी कोणाक जावना. आनी भितर कोण आशिल्लीं? भुरगीं पयलीं आसली तेंची कोण आसली ती पयलींच भायर सरली. ओके. इंजरी कांय ना. राजकीय फुडारी आनी बरे मागप्यांच्या हजेरेत दिवचलचे आमदार आनी इन्फोटेक महामंडळाचे अध्यक्ष दोतोर चंद्रकांत शेटयेचो वाडदीस बुधवारा राती उमेदीन मनयलो. वाडदिसा निमतान दोतोर शेटयेक मुख्यमंत्री आनी भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षा सयत हेर मंत्री आनी आमदारांनी परबीं भेटयली. काम करपाची तळमळ आनी लोकांचो मोग पळयत जाल्यार आमदार दोतोर शेटयेक दिवचलकार परत संद दितले असो विश्वास मुख्यमंत्र्यान उक्तायला. जाल्यार 2027 भाजपाचे जे 30 आमदार वेंचून येतले तातूंत दोतोर शेटयेचो आस्पाव आसतलो असो विश्वास भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान उक्तायला. वाडदिसाक बरे मागप्यांनी प्रचंड गर्दी केल्ली. लोकांच्या वतीन हांव वाडदिसाची परबी भेटयता. फाटले कंटिन्युअसली तेचे 4 बर्थडे मोठ्या व्हडा उमेदीन दर वर्सा दिवचलकारांनी आनी ताच्या हितचिंतकांनी आमच्या सयत मोठ्या उमेदीन मनयल्या. तर सांगता आसतना फुडलो बर्थडे हाज्या पेक्षा बरो मनोवपा खातीर देवा कडेन मागता की तुमी सरकारांनी संद दिवची, मोग दिवचो, प्रेम दिवचो, हाज्या पेक्षा तो डबल जावचो. ताचे विचार करात. आतां लोक कितले आहा तुमी पळयल्या. आता डबल जातल्यार कितें करपाक जाय तुमकां हांवें वेगळें सांगपाची कांय गरज ना. दिवसाच्या विकासात फाटल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळात तांच्यांनी जायतीं कामां पुराय मतदारसंघ म्हणून तांच्यांनी आमच्या सरकाराच्या सहकार्यान जरी अपक्ष आमदार आसले आसत तर आमच्या सरकाराक तो तेंको आसा. आमच्या सरकारान ते ITचे चेअरमॅन आसा. म्हाका खात्री आसा की दिवचली मतदारसंघातलें खंयचेंच काम हें ताच्या डेव्हलपमेंटाचें काम फाटीं उरना. आणि तांच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवन वेगवेगळी कामां जे पंचायत लेवलाचेर आसली किंवा म्युन्सिपालिटी लेवलाचेर आसली, रस्ते आसतले, लायट आसतले, उदक आसतले, वेगवेगळे जायते लोक आसतले जे गजाली साठी पण स्वताहून फॉलोअप करपी काम जर आसत तर डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हे सातत्यान करता. हांव खरोखरूच आणि ताची खूब खूब तोखणाय करता. आपलो व्यवसाय सांबाळटा आसतना सुद्दां सामाजीक आनी पॉलिटिकल आसा तांकां वेळ सुदीत फावो करता. आणि तुमच्या सगळ्यांची अपाट उपस्थिती जर पळयत जाल्यार
विश्वास आसा की ताका ह्या 5 वर्साच्या कामाची संद तुम्ही सगळ्या जणांनी दिली आणि नक्कीच म्हाका खात्री आसा की डिवचनान फुडल्या 5 वर्साची संद जी आसा की ताका काम करपा खातीर नक्कीच सेवा करपा खातीर तुम्ही ताका दितले हाजी हांव अपेक्षा करता आणि ताका वाडदिवसाची शुभेच्छा मागयता. देव बरें करूं. समाजावरची तीन प्रोफेशनां तशी पळोवपाक गेल्यार नोबल प्रोफेशन म्हणटात. एक म्हणल्यार टिचर जो आमकां घडयता, केन्नाय ताका मेळ्ळें जाल्यार सुद्दां तांचे कडल्यान ती दिक्षा घेवप किंवा मार्गदर्शन घेवप हें गुरू कडल्यान गुरू म्हणटात. दुसरो म्हणल्यार दोतोर, ज्या मनशा कडेन तूं कांय शिकोवपाक शकना, सत्य सांगचें पडटा, नाजाल्यार तें दुसऱ्याक सांगल्यार तो दुसऱ्या वखद दितलो. अशें म्हणल्यार एक दुसरें नोबल प्रोफेशन म्हणल्यार दोतोरकी, जे समाजान भितर समाज घडोवपाची ताकद दवरता. आणि तिसरें खरेंच सगळ्यांत बरें, आता अहवालात काही लोक तांकां वाट लायले गाळी मारतात आसतले, ते म्हणल्यार राजकारणातले. त्या राजकारणांत कितें तें करपाक जाय आसता समाजाची सेवा, आणि ती समाजाची सेवा करपाक लागून एक मेळिल्लें खरें म्हणल्यार वरदान आसा आणि ताचो योग्य वापर करपाक जाय. आणि हे योग्य वापर करत जाल्यारूच समाजान भितर त्या मनशाक वालो उरता आणि ताची पद आनी प्रतिश्ठा वाडटा. म्हाका दिसता योग्य व्यक्ती कडेन आमदारपदार आयलें तें म्हणल्यार दोतोर चंद्रकांत शेटये कडेन. आणि फुडले 27 जेन्ना 30 आमी करतलेच त्या 30 भितर दोतोर चंद्रकांत शेटये आमचे बरोबर आसतलो. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजाक दर दिसा दनपारच्या 1 वरां